पत्रादेवीत दोन वेगवेगळ्या अपघाताक लागून बोवाळ जालो। पिर्णा हांगा वेगान वचपी भाड्याच्या गाडयेन एका बायलेक धपको दिलो आनी तिचो पाय जखमी जालो। जाल्यार अपघाता उपरांत पळून वचपाच्या यत्नात गाडयेन दोन वीज खांब्यांक धपको दिल्ल्यान व्हड लुकसाण जालें। मजगतीं पत्रादेवी टोल नाक्याच्या कामा वेळार एक कनिश्ट आनी सहाय्यक अभियंते कामगार सयत गंभीर अपघातात जखमी जाले। दोनूय घडणुकांक लागून नागरिकांनी सुरक्षेच्या उप्यांचेर प्रश्न उपरासला आनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या। पिर्णा हांगा वेगान वचपी भाड्याच्या गाडयेन धपको दिल्ल्यान एका बायलेचो पाय जखमी जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी वेगान वताली आनी ड्रायव्हरान घडणुकेच्या सुवातेर थांबनासतना पळून वचपाच्या यत्नात गाडयेन लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान गाडयेक व्हड लुकसाण जालें आनी एक खांबो रस्त्यार पडलो। सुदैवान गाडयेंतल्या जोडप्याक दुखापत जावंक ना। थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण ड्रायव्हर पिवन आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। रोखडेच पुलिसांनी थळार वचून जखमी बायलेक उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केलो। मजगतीं दुसऱ्या अपघातात पत्रादेवी हांगा टोल नाक्याचे बांदकाम चालू आसतना गंभीर अपघात जालो। या अपघातात कनिष्ठ अभियंत रोहन कळंगुटकार, सहाय्यक अभियंत गौतम तारी आणि काय कामगार गंभीर जखमी झाले। या अपघातात गाडयेचे व्हड लुकसाण जाला। सुरक्षेचे उपाय नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी नाराजगी उक्तायल्या। सध्या या सुवातेर काम चालू असताना थळाव्यांनी पुलिशेक सुरक्षा कडक व्यवस्था करपाची मागणी केल्या। टू व्हीलर वालो फास्ट आसलो पण तेजी चुकी म्हणू शकना आमी। कित्याक खबर आहा ते एकदम नॅरो जालो, सायडीसून 4 व्हीलर आसली, हे आसले पळय हे ते व्हायट लायनीर आसले, हांगासर उबे आसले ते टोल करता ते, आनी ते डायरेक्ट तो ते स्पिडीन आसलो मातसो, पण सायडीन तेज्या 4 व्हीलर आसली, त्या खातीर तेणी हे सायडीक घेतली ती काय कळना, डायरेक्ट तांकां घेवन गेलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।